आनी कितें आहा तें खरें आहा तें फॅक्च्युअल आहा आनी फॅक्च्युअल आहा तें फॅक्च्युअल आहा. आयज फाल्यां अलिशाक जर घर बांदूंक जाय, गव्हर्मेंट हॅज टू सी दॅट ही रिचीज टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ सोसायटी. हें बंद कर तें बंद कर म्हणून इट कॅनॉट बी एट द whims and fancies of any particular individuals. There is a rule laid down in the way. Why is the legislature there? Why are the courts there? I heard that somebody said something very nasty to the courts yesterday, which I think the court should take cognizance of. काल कोणी तरी स्टेटमेंट काढला की कोर्टाने दोळ्या धापून आणि ते माकड सारखे झाला म्हणून. अशें म्हणप नासता. इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट. A person with the knowledge of the judiciary should not be making such statements. Second thing is what the government should do. I am very clear. It is through a legislation, through the legislature. What the courts have to do to protect the interest of what is going wrong. There has to be specific cases of what is going wrong. If suppose everybody has to come on the streets and there's going to be anarchy, then it is not correct. There's a government in place, there's a chief minister in place, the representation should go to the chief minister or to the respective. Everybody here, it looks like, just to get popular because it's an election year, are going in different directions. I believe that my leader, who is the chief minister of the state, is capable of handling these issues, and he should handle these issues because he's got the authority to handle issues, and he will handle the issues. Ultimately, what we are here, we are legislators. I am a common man. I don't consider myself to a minister. I don't even say that I am a minister, so I have got separate privileges. Ultimately, my job is to see that whatever responsibility is given to me, I am able to pass it on into the smallest section of society. Here it is becoming something else only. I mean, it's like I said in the assembly, giving a charter of demands is not sufficient. You must also give solutions to issue. I have nothing against anybody. Mr. Uramo's father was a most trusted aide of my father. Elton is a good friend of mine. Wenzi is also a good friend of mine. We are all good. We are all legislators. We have a good relation with each other. But they have the right to raise whatever the issues are, and it's our duty to answer those issues. आणि तशें कांय ना. असेंब्लीन जेन्ना आमी उलयता आमी वेगळ्या तरेन उलयता. बट एक तुवें पळयलें आसतलें कोणाचेर अग्रेसीव जावन कांय अर्थ ना. सगळे वेगळे बऱ्या रितीन मांडूंक शकता, बऱ्या रितीन उत्तर दिवंक शकता. पण तुमी गोंयची जनता जागृत जनता. हांगा आमच्या मतदारसंघात बी लोक 10 लोकांनी वचून म्हाज्या लोकांक कितें सांगलें म्हणून ते खरें धरपाचें ना ते. आमच्या लोकांक खबर आहा. पूण एका कितें म्हणटा, गरीबांतलो गरीब मनीस जागृत जनता गोंयांत. आनी तो योग्य टायमाक ते कितेंय सांगलें आनी सगळे लोक जर रस्त्याक येवंक लागले. हांव खंयचे स्पेसिफीक इश्यूचेर उलयना. आयज लोकांचे खरे गरजे आसूंक शकता. हेज्या एड्रेस करपाची सरकाराची जबाबदारी आहा. आनी विधानसभेत विरोधी पार्टी ते हाडटलेच फुडें. आनी आमी उत्तर दिवपाची एक क्षमता दवरपाक जाय. पण जे लोकांक नाका तेच्या खातीर लोक रस्त्यार येयले. जे कायदेशीर आहा तेच जातले गोंयांत. कायदो म्हणून कितें आहा काय ना. नाल्यार 70चे 50,000 लोक हाडून सांगू की म्हाका हें जाय म्हणून. तशें जायना तें. आयज गोंयांत सगळ्यात चड लोक हाडपाक म्हाजी क्षमता आहा. पूण हांव हाडिना. हांव एक मनीस हाडिना. एसेंब्लीन बी एक मनीस हाडिना. हांव म्हाज्या ऑफिसान बी कोण सांगता अरे बाबा घेवन बसून हांव येता तुमच्या दारार. आयज प्रजेक कितें जाय ते प्रजे वेगळे तरेन आसता. पूण कायदो तोडून जर कितें सरकार करता तर गोश्ट वेगळी आसता. आयज कायदोच्या अनुसार जर कितें घडटा त्या कायद्या अनुसारूच काम जावंक जाय. बेश्टे कायदो तोडून जर कितें करता आनी आमी जस्टिफिकेशन दिवपाक वयता ते गरज वेगळी गरज. तूं आहा न्हय त्या सायडीक. आनी कोणाची क्षमता हाडपाक हांव हाडूं शकता 50,000 लोक. हांव अख्ख्या गोंयांत हाडूं शकता गरज पडल्यार. पूण तशें करपाचें ना तें. आयज डेमोक्रेसी हॅज टू बी रिस्पेक्टेड अँड वेल रिस्पेक्टेड. अँड यू हॅव टू रिस्पेक्ट द ऑपोजिशन ऑल्सो. दे हॅव व्यूज. एवरीबडीज व्यूज. आय हॅव नथींग पर्सनल अगेन्स्ट एनीबडी. आयज मिडियाक जर जाय विश्वीत राणेन ह्याच तरेन उलोवपाक जाय तूं कसो उलोवप. I respect everybody. I bow down in front of the democratic setup that is the assembly. That's the final. काल विजयाक तुम्ही म्हटले की तुम्ही या वाटेन येऊन म्हणजे बरे जातले म्हणून. त्या वाटेन भारतीय जनता पार्टीचो तो माझो ओपन आहा. आनी ओपन कित्याक तो बरो जागृत अशें आसा. आनी भारतीय जनता पार्टी इज अ व्हेरी बिग ऑर्गनायझेशन. अँड आय कॅन ऑलवेज से यू आर वेलकम टू माय पार्टी. यू आर वेलकम टू माय होम. तुज्या घरा तूं आपोवचो ना म्हाका. हांव म्हाज्या घरा आपयता न्ही. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण. गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.